जमिल्ल्या सगळ्या मिडिया पर्सन्साचे वेलकम करता. आयज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेंच्या कंपनी वतीन आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपयले, मेनली बिकॉज टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑन माझी बस स्कीम. माझी बस स्कीम ही गोंय सरकारान 15 मे 2025 ह्या दिसा नोटिफाय केल्ली आसा आनी ती सद्या ऑपरेशनल आसा. अंडर माझी बस स्कीम आमी जे गोंयचे प्रायवेट बस ऑपरेटर्स आसा तांकां आमी अंडर द बॅनर ऑफ कदंबा घेवन एक सिंक्रोनस बस ट्रान्सपोर्ट गोवान करूंक सोदतात. तेज्या अंडर थोडी सिलियंट फिचर्स आसा ते हांव तुमकां सांगता. जो बस ऑपरेटर अंडर माझी बस स्कीम येता ताका प्रत्येक किलोमिटराक 3 रुपया सबसिडी दिली वतली. प्लस एवरी इयर जो इन्शुरन्स करपाचो आसता, कॉम्प्रिहेन्सीव इन्शुरन्स, ताका मॅक्झिमम अप टू 30,000 पर्यंत मदत ही सरकार करतले. अँड प्लस आफ्टर 15 इयर्स जेन्ना सपोज तो आपली बस स्क्रॅप करूंक सोदता जाल्यार ताका अप टू 10 लाख ही आर्थीक मदत दिली वतली टू 27 सीटर अँड मोर बसी खातीर. आतां आमी फ्रॉम बींग इम्प्लिमेंटींग एजन्सी कदंबान KTCLान ऑलरेडी आमी सगळे आमचे डेपो मॅनेजर्स आसतले तांकां ऑलरेडी आमी मिटिंगूय घेवन तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा की आमचे एवरी बस स्टँड आसतले, आमचे एवरी ऑफीस आसतले, कशें आहा डेपो आसतलो कितें आसतलें ते एवरी प्लेसीचेर आमचे एक डेस्क आसतले आनी थंय एप्लिकेशन्स माझी बस स्किमी अंडर ती आमी वितरीत केली जातली. प्लस आमी आमच्या स्टाफांकूय माझ्या बस स्किमीचे जे फिचर्स आहा, सिलियंट फिचर्स आहा, तेजे जे म्हायती आहा ती सगळ्या बस ओनरा पर्यंत पावोवपाक आमी ऑलरेडी तांकां सांगलेलें आहा. आमच्या कडेन ऑलरेडी बस ओनरांनी कॉन्टॅक्टूय केल्लो आहा. दे आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दीस स्कीम. सो आमी पॉझिटीव आसा आनी मिडिया मार्फत आमी हे स्किमीचे सगळ्या बस ओनरा पर्यंत हे सगळे पावोवंक सोदता. ह्यो स्किमींग अंडर फक्त बस ओनरांकूच हेजो फायदो जातलो असो ना. ही जे कम्युटर्स आहा, डेली पॅसेंजर्स आहा, तांकां ही स्कीम एका वाटेन बरी आहा इन द सेन्स की जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहा आमचे कदंबाचे सगळे ते सगळे प्रायवेट बस एकदां प्रायवेट बस सपोज ऑन बोर्ड जाली अंडर माझी बस जाल्यार ते सगळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म वील बी यूज्ड ऑर वील बी catered to by the private. सो कितें की जे प्रायवेट बस ओनर्स आसतले तांकां आमी एक इंस्ट्रुमेंट दितले जे आमी कदंबा आतां बसीन आमचे कंडक्टर यूज करता. सो ते इंस्ट्रुमेंटान सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसतले, आमचे पासीस आसतले, सगळे एलिजिबल आसतले. सो पॅसेंजरांक आनी कम्युटरांक की कदंबाचो पास जाल्यार फक्त कदंबानूच वचूंक जाय अशें कांय ना. ते एनी बसीन ते ट्रॅवल करूं शकता. प्लस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आसतालें बिटवीन प्रायवेट बस ओनर्स, बिटवीन कदंबा आनी प्रायवेट बस ओनर्स, ताकाय आळो बसतलो. प्लस आमचे स्मार्ट कार्ड आमी हालींच स्मार्ट कार्ड्स बी सगळे सिस्टम आमी चालूच आहा. दीस इज ऑन गोईंग प्रोसेस सगळे डिजिटायज करपाक कदंबाचे जितले प्लॅटफॉर्म्स आहा ते. सो ते सगळे तेजेर वर्क जातले. सो हेच्या अंडर सगळ्यांकूच असो फायदो जातलो, बस ओनरांकूय जातलो, कम्युटरांक तरी खूबच फायदो जातलो. सो ताका लागून आयज आमी मिटींग आपयल्ली की हेचे मिटींग प्रेस कॉन्फरन्सान सगळ्या जनते पर्यंत आनी बस ओनर्स आहा तेंच्या पर्यंत हे स्किमीचे इन्फॉर्मेशन पावोनी आनी तेंच्यांनी हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ह्या स्किमी अंडर जॉयन जावपाचें. आनी आमी एवरी लेवल आमचे ऑफीस अप टू बस स्टँड तेज्या पर्यंत हे सगळे इन्फॉर्मेशनाचे स्किमीचे इन्फॉर्मेशन, तेजे ब्रोशर आसतले, तेजे एप्लिकेशन फॉर्म्स आसतले, सगळे अवेलेबल आसा. तुमी येवपाचे, फील करपाचे आनी आमचे ते नियरेस्ट ऑफिस आहा थंय तुमी सबमीट करपाचें. सर पयलीं आनी आतां डिफरन्स कितें आसा?
स्कीम आशिल्ली ती पायलट स्कीम आशिल्ली. तेज्या अंडर फक्त आमचे 3 रूट आसात. आमचे काणकोण रूट आसतलो मडगांव, परत थोडे सांगे, केपें आनी फोंडे थोडे बसी आसताले. अशे एक टोटल 57 बसीस आसले अंडर दी पायलट स्कीम. तेजो एक्चुली पायलट स्कीम म्हटल्यार नॉर्मली सरकार कितें हाडटा की तूं एक ब्रॉडर स्कीम हाडच्या पयलीं एक कळपाक जाय कितें हेजे इम्प्लिकेशन्स आसा, कितें आमकां डिफिकल्टीज येतले ताका लागून. सो तेज्या अंडर आमी तांकां वेरियस बेनिफिट्स दिताले. सो तेज्या लर्निंग घेवन गव्हर्मेंटान ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट केल्ली आहा, लर्निंग्स घेवन ऑफ दी ओल्ड स्कीम. पूण आतां कितले तुमचे कडेन बसवाले आहा जे पयलीं 57 बस ओनर्स आसले अंडर ओल्ड स्कीम. आतां ही न्यू स्कीम आहा गोवा म्हाजी बस स्कीम 2025, ती दॅट इज ओपन फॉर ऑल गोवा. पयलीं नाशिल्ली? ना पयलीं कित्याक नाशिल्ली? इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट आसलो तो. फक्त 3 रूट्स आमचे आसा पूण ते पळय. बसकार कित्याक ओपोज करतात तुमची बसी जॉइन करपाक? कशें पळय, बस ओनर्स जे ऑब्जेक्ट मेनली आसतले आमचो मडगांव काणकोण रुटा वयले आसतले. सो मेनली तेंचे चडशे बसी चलताले. सो मे बी तांकां दिसता की बाबा आमकां बेनिफिट्स कमी जातले म्हणून. पण तेचो एक रिप्रेझेंटेटीव येयल्लो म्हाजे कडेन फाटीं. हांवें ताका एक्सप्लेन सुद्दां केला की तशें ना जावचें, की जाता म्हणून वी कॅन वर्क इट आवट. आनी कशें आहा जेन्ना ही स्कीम इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना कशें जातलें, जो डिस्टिंक्शन आसता पळय कदंबा आनी प्रायवेट बस हो मातसो कमी जातलो. आतां कशें आहा की आमचे रूट्स आहा पळय ओवरलॅप जाता आनी फुडें फाटीं आसा सारके क्लोज. सो जेन्ना ही स्कीम जातली तेन्ना वी कॅन रिशेड्यूल. बाबा कशें आहा सगळे आमचे पासीस आसतले, सगळें चलता. कित्याक नॉर्मली आतां इशू येतालो कित्याक आमी सपोज आमचे कस्टमर्स आहा, पॅसेंजर्स आहा KTCLचे. सो आमी जेन्ना पास तांकां इशू करता ते पास पयलीं दुसऱ्या बसीन चलनाशिल्ले. आतां सगळें हेका आतां जेन्ना ते पास सगळ्याक चलतले तेन्ना आमी वी कॅन शेड्यूल इट. बाबा कदंबा सपोज क्लॅश जाता, प्रायवेट बस क्लॅश जाता जाल्यार आमी तेंचो शेड्यूल चेंज करूं येता. वी कॅन वर्क इट आवट, टायमींग चेंज करूं येता. सो फायदो आसा अशें ना. हांवें ताका एक्सप्लेनूय केल्लो. ही वॉज एग्रीड ऑल्सो जाल्लो. तुमकां हें करपाचें जाय की फूल जे बसी आहा ते सगळे कदंबाचे अंडर दीस म्हाजी बस? हय, अंडर दी स्कीम. हय, सगळे ज्यो पब्लीक सर्वीस आहा ज्या बसींक आतां RTO कडल्यान मान्यता आहा त्या बसींनी सगळ्यांनी येवपाचें. आनी ताका कंडिशन आहा की मॅक्झिमम तेंची बस 20 वर्साच्या वयर आसूंक जायना. आनी ताका एक VLTT मशीन आसता, ट्रॅकिंग डिवायस, ते कंपल्सरी तेणी बसोवंक जाय. कितें सांग, आमी ही स्कीम दिता पळय ती पर किलोमिटर ताका आमी बेनिफीट दिता. सो आमकां ते पर कितली किलोमिटर चलता बस ती पळोवंक जाय न्हू. ताका लागून ते VLTT मशीन आहा ते कंपल्सरी आसूंक जाय. प्लस आमचे इन नियर फ्युचर ॲपूय येवपाचो आहा. सो तेतून आमी आमचे जे कस्टमर आहा ऑर सिटीजन आहा तांकां आमी ते एक हे दिवंक सोदता की ऑन दी ॲप ऑल्सो दे कॅन ट्रॅक एनी बस ऑफ KTCL, शेड्युलिंग तेंचे, दे कॅन लायव्ह ट्रॅक दी बसीस. ताका लागून हे सगळे जेन्ना आमी अंडर दी स्कीम प्रायवेट बसीस हे करतले तेन्ना तेंचे ते येवपाक जाय हितून ट्रॅकिंगान. ताका लागून VLTT मशीन इज कंपल्सरी आहा भितर. आनी तांकां परस एक आमचो आमचे कितें कलर कोड म्हणजे सेम कलर कोड नासतलो बट डिफरन्शिएटींग कलर कोड आसतलो तांकां. प्लस आमचे टिकेटींग सिस्टम आहा ती कदंबाची फूल तांकां एडॉप्ट आमी दितले. तांकां ट्रेनींग दितले यूज करपाक. तेंचे कंडक्टर्स आहा तांकां, ओनर्सांक ट्रेनींग दितले. हेतून एडवर्टाइजमेंटूय तुमी करता तेंच्या बसी? हय हय हय. आतां कशें आहा ना आतां कितलो रेवेन्यू जनरेट जाता तुमचो हे जे एडवर्टिजमेंट बसीर केल्या पळय तेंचो कितलो जनरेट? एडवर्टिजमेंट आहा पळय तेजो एक आसा रेवेन्यू बरो जनरेट जाता. आतां सिन्स जेन्ना म्हाजी बसी अंडर जेन्ना हे बसी येतले तेन्ना इट वील बी अ व्हडलो एक संख्या खूब जातली बसींची, कळ्ळें न्हू. सो तेन्ना आमकां रेटूय बरो मेळटलो. आनी कशें आहा जेन्ना जे एडवर्टायज जाता एक प्रायवेट ऑपरेटर आहा तेज्या बसीक जे आमी एडवर्टायज करतले 50% आमी तांकां दितले ओनराक आनी 50% वील बी वीथ KTCL फॉर ऑपरेटींग एक्सपेन्सीस आहा पळय ते. बसीस घेवपाचो टार्गेट एज पर आमचे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट अरावंड 800+ बसीस आहा
परमीट केल्लें रिकॉर्ड हय ऑन रिकॉर्ड. सो आमचो प्रयत्न आसलो की सगळ्यांनी ऑन बोर्ड येवपाचें ऑन म्हाजी बस स्कीम प्लॅटफॉर्माचेर. आनी सर कदंबा ट्रान्सपोर्ट लॉसान आमी आतां प्रायवेट बसी घेवंक पळय पळय ही एक स्कीम आसा. ही एक्चुअली स्कीम इम्प्लिमेंट केल्या आमची डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. कदंबा बींग अ इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आहा. हेजे सगळे बेनिफिट्स आहा ते सगळे आमकां सरकारा कडल्यान येतले. 3 रुपया जी सबसिडी आहा पर किलोमिटर. आनी दुसरें कितें आहा इन्शुरन्स सबसिडी आसतली. देन बस रिप्लेसमेंट ते सरकारा कडल्यान येतले. वी आर जस्ट इम्प्लिमेंटींग द स्कीम. प्लस आमचे तेंचे कशें आसता जेन्ना एक स्कीम येता पळय तेन्ना तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करचो पडटा. सो वी आर इन दी प्रोसेस. आमकां तेंकां कंट्रोल एक रूम सेपरेट करचो पडटलो. तेंकां परत कलर कोडिंग ते एक जालें. परत तेंकां एवरी बस स्टँडार तेंकां एक पॉयंट करचो पडटलो. ती तयारी रेडी हय, आमी तयारी चालू केल्या सगळी ती. आयज सकाळी सुद्दां मिटींग घेतल्या वीथ ऑल दी आमचे डेपो लेवल ऑफिसर्स. तुम्ही कितें ट्रॅकर लावपाचो म्हणटा ते कॉस्ट तुमी बेर करतले काय ना कशें आहा VLTD मशीन ते एज पर आतां रिसेंट गायडलायन्स तेंकां सपोज खंयच्या हेका रजिस्टर करता एवरी इयर तेंकां हें करचें पडटा RTO कडेन. सो तेंकां तो कंपल्सरी आहा. एक्चुअली लावपाक जाल्यार ते जायना परमीट. फिटनस जायना तो. सो इट्स अ पार्ट. तेंकां बसोंक जाय तेंच्यांनी करूंक ना जाल्यार. Owners, whether bus owners can take advertisement independently. ना प्रायवेटाक करून तेका लागून तो एक तेंकां एडेड बेनिफीट कसो. नॉर्मली प्रायवेट बस ओनर्स दे कांट डू एडवर्टायझींग. सो आतां आमी एडवर्टायज सपोज आमी अंडर KTCL घेतले जाल्यार वी कॅन डू एडवर्टायझींग. प्लस आमी 50% वॉट एवर ते आमी दे वील पास ऑन टू दी बस ओनर्स. आनी ते आमी करता आसतना वी ट्रान्सपेरंट मॅनर करतले टेंडरींग बी करतले.